राज्यात सध्या उटंगराचा पाऊस पडटा 70 तसेच हेर वाठारांनी रस्ते उदकापोनाक गेल्यात। हवामान खात्याच्या माहितीप्रमाण फाटल्या 24 वरांत सांगेमालात सगळ्यात चड 133.5 मिलीमीटर पावस जाल्यार पणजेत सगळ्यात कमी 6.5 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या। अचानक पडिल्ल्या व्हड पावसाक लागून लोकांची बरीच धांवपळ जाली। टीसीबीच्या कलम 39 आड पुराय गोंयांतले नागरीक पणजे टीसीबीच्या कार्यालया भायर एकठांय आयले। जमीन रूपांतरण आणि पर्यावरण रक्षणाचो मुद्दो उपस्थित करीत हे वादग्रस्त कलम रद्द करपाची मागणी केली। उच्च न्यायालयात ह्या कलमा आड याचिका प्रलंबित आसतना ह्या कलमा अंतर्गत कसलीच नवी अधिसुचोवणी जारी करची न्हय अशी मागणी आंदोलकांनी केली। गोंयांत कितलेशेच गाडयो चलोवपी इन्शुरन्स नासतना रस्त्यार गाडी धांवडायतात येतात ही एक धक्को दिवपी गजाल उजवाडाक आयल्या। हाका लागून अपघात जाल्यार व्हड आर्थीक आनी कायदेशीर समस्या निर्माण जावंक शकतात अशी शिटकावणी दिवन येरादारी मंत्री गुदिनोन गाडयांचे इन्शुरन्स करपा खातीर 1 म्हयन्याची मुजत दिल्या। ह्या काळात इन्शुरन्सा खातीर दंड लावचो ना तरी हेर येरादारी नेमांचे उल्लंघन करपी लोकांआड कारवाय चालूच उरतले अशी माहिती तांणी दिल्या। काँग्रेस जर वेंचणुकेच्या 6 म्हयने आदीं आपलो प्रदेशाध्यक्ष बदलपाक शकता जाल्यार लोकांचो उमेदवारूय जाहीर करपाक शकता। आपूण कुंकळे मतदारसंघांतल्यान लोकांचो उमेदवार म्हणून वेंचणूक लढयतलो अशें काँग्रेस फुडारी एल्विस कोम्स हांचें म्हणणें। तशेंच राजकीय पक्षांक खऱ्या अर्थान भाजपाक आव्हान दिवपाचें आसल्यार ताणें उमेदवार बेगीन जाहीर करप गरजेचें आसा। अशा परिस्थितीत उमेदवार निवडपाक कळाव करप वा निमण्या वेळार भायल्यान उमेदवार हाडप हो गोंयकारांचेर अन्याय थारतलो अशें कोम्स सांगता। विदेशात नोकरीचे हायस साकून फटवणूक करप तशेंच मानवी तस्करी प्रकरणातल्या 3ऱ्या दुबाविताक गोंय पुलिसांच्या गुन्ह्या फाट्यान दिल्ली विमानतळावेल्यान अटक केली। पर्यटक विजाचेर पूर्व आशिया देशात धाडून नोकरेच्या नावाखाला फटवणूक केल्ल्याचो आरोप ताचेर आसून ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। कला अकादमीच्या सध्या मोडिल्ल्या माचयेर कलाकारांची कला न्हय तर सरकाराची कला पळोवपाक मेळटा। पुराय माचयेर सध्या झाडां झुडपां वाडल्यात, पिंपळान तर आपली पाळामुळां घटमूट केल्या। हातूंत सरकाराची घाळपणां नदरेक येता अशें म्हणपाक अतिताय जावची ना। सध्या कला अकादमीची राखण करपाक सरकार अपयश आयिल्ल्यान कला राखणमानाच्या जाणकारांनी सरकाराच्या नांवान सुपारी फोडल्या। तशेंच उतर दिल्ल्या प्रमाण बुन्यादी फातर बसोवंक ना जाल्यार सरकारा आड व्हड आंदोलन करतले अशी शिटकावणी दिल्या। लोकांच्या मनरिजवणे खातीर आशिल्ली केपें पालिकेची भौशीक गार्डनांत तात्पुरती कोयराची रास पातळिल्ल्यान लोकांनी खर नाराजगी उक्तायिल्ली अशी बातमी गोमंतक टीव्हीन उक्ताडार हाडल्या उपरांत ह्या बातमीची दखल घेवन केपें नगरपालिकेन गार्डनाची सुवात नितळ केल्या। कुडचडे काकोडा नगरपालिकेच्या नव्या बाजार संकुलाचे उक्तावण जावन कितलोसोच तेंप जालो, मात अजून मेरेन मार्केट वेपाऱ्यां खातीर उक्तें करूंक ना। अशे वेळार आदलो नगराध्यक्ष पिंटी हडोरकर आनी आदलो नगरसेवक मनोहर नायक हांणी सरकार आनी संबंदीत यंत्रणेचेर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यात। वेपाऱ्यांचे आर्थीक लुकसाण जाता असो आरोप करीत बाजार संकुल बेगोबेग सुरू करपाची मागणी तांणी केल्या। केपेच्या गोवा कोटमी वाठारांत बिबट्यान गायेचेर हल्लो केल्ल्याची घडणूक घडली। हे घडणुकेक लागून थळाव्या आनी शेतकारांमदीं भयाचें वातावरण निर्माण जालां। रानवटी जनावरांच्या वाडट्या प्रमाणात लोकवस्तींनी येवप हे चिंतेचें कारण जाल्ल्यान राना खात्यान बेगोबेग थळाची तपासणी करची आनी बिबट्याच्या हालचालींचेर नदर दवरची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। कळंगूट मतदारसंघातल्या नागोवा वाठारात सांडपाणी व्यवस्थापनात उल्लंघन जाल्ल्याची कागाळ जाले उपरांत आमदार मायकल लोबो हांणी पंचायत प्रतिनिधी, सचिव आणि भलायकी खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा संयुक्त तपासणी केली।
कांय आस्थापनांच्या सेप्टीक टाकयेंतल्यान घाणयारे उदक थेट गटारात सोडटात ते नदरेक आयले. हाचे उपरांत संबंदीत आस्थापनांचेर खर कारवाय केल्या आनी भलायकी खात्यान कारणां दाखोवपाची नोटीस जारी केल्या. नेम मोडपी आस्थापनांची वीज पुरवण काडपाची प्रक्रियाय सुरू केल्या. मांडवी न्हंयेचो फांटो आशिल्ले पिळगांवचे न्हंयेक आतां दिसा उजवाडे बेकायदेशीरपणान रेंव काडपाचे प्रकार चालू जाल्यात. मजगतीं बिरेस्तारा सांजे कांय व्हडी बागवाडा वाठारांत रेंव काडटालीं, मात न्हंयेच्या धडेवयल्यान लोकांनी बोवाळ घालतकीच ह्या व्हड्यांनी पळ काडलो. अली खानजादे खून प्रकरणात फातोर्डा पुलिशेन शुक्रारा दोग फरार दुबावित आरोपींक अटक केली. रिजवान सय्यद आणि ताज मुकंदर अशे अटक केल्ल्या दुबावितांचे नाव आसा. कांय म्हयन्या पयलीं गोगळ हावसिंग बोर्ड वाठारांत सुन्नी गुलिस्तान मशिदी भायर हो खून जाल्लो. गोंयांत सध्या भटक्या गोरवांचो प्रश्न अजरवर जावन रावला. रस्त्यांचेर तर गोरवां रातची तपकल मारून बशिल्ल्यान येरादारी करप्यांक बऱ्योच सरकशी करच्यो पडटात. हातूंत लोकांचे आनी गोरवांचो जीव लेगीत वता. बिरेस्तारा राती कडेन काणकोण तारीर जंक्शनाचेर अपघात घडलो. रस्त्यार बशिल्ल्या 2 बैलांक गाडयेन नेटान धपको दिल्ल्यान गाडयेचें बरेंच लुकसाण जालां, जाल्यार कोणाक दुखापत जाल्ल्याची म्हायती ना. पर्वरे NH 66 वेल्या ओकोकेरो जंक्शनाचेर भौशीक बांदकाम खात्यान रस्तो दुरुस्तीचें काम सुरू केलां. देखून कळंगूट साळगांव वटेनच्यान पणजे वचपी येरादारी बेनेटॉन शोरूम लागसरच्या चौगाम जंक्शनाचेर वळयतले अशें कळटा. गाडयो होली फॅमिली चर्च मार्गान वळयतले आनी उपरांत परतून NH 66 जोडटले. रस्तो दुरुस्तीचें काम पुराय जाय मेरेन हे डायव्हर्जन लागू उरतले अशें येरादारी पुलीस अधीक्षकान कळीत केलां. केपें कुसमण वाठारांत 2 घरांचेर व्हड चिंचेचें झाड पडलें, मात कसलेंच लुकसाण जावंक ना. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळ्ळे उपरांत कुडचडेच्या उजो पालोवपी दळान घडणूक सुवातेर वचून झाड कुशीक काडलें. सुदैवान ह्या घडणुकेंत कोणाकूच दुखापत जावंक ना. परीक्षेच्या गैरव्यवहाराक लागून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानान राजीनामो दिवचो अशी मागणी करून जंतर मंतराचेर विसावदीस उपास करपी समाज वावरपी सोनम वांगचूक हांकां राजकी पक्षांचो चड तेंको मेळ्ळा. जंतर मंतरांचेर तांच्या अनिश्चित काळा खातीर उपोशण करपाचो शुक्रारा विसावदीस आनी तांचें वजन 9 किलो परस चड उणें जालां. ताचो परिणाम तांच्या स्नायूंचेर आनी वेव्यांचेर जातलो अशी शिटकावणी दोतोरांनी दिल्या. मजगतीं दिल्ली उच्च न्यायालयान केंद्र आनी दिल्ली सरकाराक ताचे भलायकेचेर नेमान नदर दवरपाचो आदेश दिला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि हरियाणाच्या जिंदातसून देशातली पहिली हायड्रोजन ट्रेनीचे उक्तावण केले. ही रेल्वे विना धुवराची आशिल्ल्यान हातूंत आधुनीक सिस्टम लायल्यात अशें कळटा. मजगतीं ह्या सुवाळ्यावेळार प्रधानमंत्र्यांनी स्टेट ऑफ हॉर्मुझच्या तणावाचो उल्लेख करतना उर्जा पुरवण्याचेर जावपी परिणामाचेरूय भर दिलो. फक्त ओडिशातूच न्हय तर पाकिस्तानात लेगीत बिरेस्ताराक भगवान जगन्नाथाची रथयात्रा काडली. कराची रस्त्याचेर जंय जगन्नाथाच्या जयघोशान भक्तांनी व्हडा संख्येन रथाची मिरवणूक काडली. ह्या यात्रेत भावना आणि उमेद स्पष्ट दिसून आयली. भक्तांनी भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र आणि देवी सुभद्रा हांचो रथ एकवटान ओडलो. सध्या ह्या पुराय रथ मिरवणुकीचो व्हिडिओ बरोच व्हायरल जाता.
प्रयागराजातल्या मनकामेश्वर देवळात ह्या वर्सा श्रावण महिन्या खातीर खासा ड्रेस कोड लागू केला आसा। देवळाच्या प्रशासनान भक्तगणांक भारतीय पोशाख घालपाक सांगल्यात। रुद्राभिषेक करपा खातीर दादल्यांनी धोती तशेंच बायलांनी साडी नेसप सक्तीचे आसतले। ते भायर देवळाच्या आवारात सेल्फी, प्लास्टिकाचो उपेग करपाचेर आनी सिगरेट ओडपाचेर खरपणान बंदी आसतली अशेंय जाहीर केलां। अहिल्यानगरातल्या एका भक्तान अर्ध किलो वजनाची सुमार 56 लाख मोलाची भांगराची पादुका पंढरपूरच्या विठ्ठल देवाक अर्पण केल्यात। ते भायर आपले नांव उक्तें न करपाची अट घालून ताणें हें दान केल्लें आसा अशें कळटा। देखून आतां सावन ही पादुका देवाच्या मुखेल उत्सवा वेळार आनीकूय भर घालतली। अयोध्येच्या राम मंदिराच्या देणगी चोरी प्रकरणाची चौकशी करपी एसआयटी पंगड बेगीनूच आपलो अहवाल सादर करपाचे आसा। तेच प्रमाण एसआयटी पंगड तपासा खातीर आनीकूय वेळ मागून घेवं शकता अशें कळटा। एसआयटीच्या अंतरीम अहवालात श्रीराम मंदिराच्या बाबतीत कांय सुदारणा सुचयल्ल्या आसत तर तांचे विशीं चर्चा करपा खातीर लेगीत खासा बसका घेतली अशें उक्ताडार आयला। सध्या सुप्रीम कोर्ट सीबीआयचो तपास, फॉरेन्सिक ऑडिट आनी सीएजी ऑडिटाची मागणी करपी याचिकांचेर सुनावणी दिवपाची सुरू आसा। बद्रीनाथ देवळाच्या देणगी चोरी प्रकरणाविशीं आता एक महत्वाची अपडेट। सध्या एसआयटी पंगड ह्या प्रकरणाचा तपास करतात। सध्या दर एकल्या कर्मचाऱ्याची चौकशी करपूय सुरू आसा। हातूंत मुखेल कर्मचारी ज्याच्या मुखार सदांच पैशांची मेजणी जाता तो एकूच दीस नाशिल्ल्याचे लेगीत उक्ताडार आयला। देखून सध्या ह्या कर्मचाऱ्याक ताब्यात घेवन रीतसर तपास करप सुरू आसा। आता रशियेकडल्यान तेल आणि नॅचरल गॅस विकते घेवपी देशांक 100% टॅरिफ फारीक करचो पडटलो अशें स्पष्ट दिसून येता। ह्या बिलाक अमेरिकेन समर्थन दिल्ल्याचें कळटा। 60 परस चड सिनेटर्सांनी हाका तेंको दिला। देखून आता हे बिल पास जावपाची खर शक्यताय उप्राशिल्ल्यान हो टॅरिफ भारत, हंगरी, अजरबैजान तशेंच चीन देशांचेर लागू जावंक शकता। रशियेची फंडिंग थांबोवपा खातीर अमेरिकेन हे पावल उबारिल्ल्याचें दिसून आयलां। एक्सरसाइज पिच ब्लॅक 2026 हातून वांटो घेवपा खातीर भारतीय वायुसेनेचो पंगड ऑस्ट्रेलियांत पावला। हो संवसारांतल्या सगळ्यात व्हडल्या हवाई लष्करी एक्सरसाइजांतलो एक। 19 देशांतले हवाई दळ हे खेपे वांटो घेतात। भारत आपल्या राफेल झुजारी विमानांनी ह्या एक्सरसाइजांत वांटो घेतलो। हेर देशांच्या हवाई दळा वांगडा प्रशिक्षण घेवप, झुजासारखे परिस्थिती खातीर समन्वय वाडोवप आनी नवे तंत्र शिकप हो ह्या फाटलो हेतू आसा। गुजरात एटीएसान जैश-ए-मोहम्मद हे आतंकवादी संघटनेकडेन संबंधित आशिल्ले एक मुखेल मॉडेलाचो पर्दाफाश केला। फाटल्या 2 वर्सां सावन आरोपी स्फोटाची रिहर्सल करपा खातीर बारूद आनी हेर स्फोटक पदार्थ एकठांय करून दवरताले अशें चौकशींतल्यान स्पश्ट जालां। एटीएसान आतां मेरेन जायत्या व्यक्तींक अटक केल्या आनी पुराय नेटवर्काची खर चौकशी करप सध्या सुरू आसा।